बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी आमच्या गोंयांत लोक समोर साधनाचो दीस पाळटाव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आपोयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. सगळ्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसून एक फामील कोशी जेवूंक आपयल्यांत. एका दिसा ह्या सासणीक परिवारांत आमी एकवटूंक होच देवाचो आवडो आनी होच जावंक जाय आमचो हेतू. हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्यात. ही आपोवणी विस्वाशीपणी शार्ती पावोवंक लोकसंपर्क साधनान आमकां आदार दितात. आयज जेन्ना आमी लोकसंपर्क साधनाचो दीस पाळटाव तेन्ना आमी ही साधनां बरे तरेन वापरून आमकां दिल्लो वावर देवाक मानता ते परी शार्ती पावोवंक हे मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागतना म्हा 2 प्रांतांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यांत वावुरतोल्या पासतूय मागुया. भयणी बाबांनो, मीस म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांचें जेवण आनी देव आमकां आपल्या पुताच्या जेवणाक आमंत्रण करता. ह्या विचित्र काळांत आमी आसतना आमी आमच्या घरांनी रावन लोकसंपर्क साधना उदेशी हे मिसांत वांटो घेतना मागुया आमकां एकल्याक किरीत कृपा पवित्र मिसाचे भेटीचो मोग ही पिडा पयस जातूच आमी पोत्तून सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं कशीं आमच्या देव मंदिरांनी एकठांय जावं देवाक आमचो पांय म्हणूला मारूं आनी सर्गीच्या वाटेर आमचीं पावलां आसूं. आज दिनवास ह्या देवाक ह्या साधना उदेशी मास मिडिया कम्युनिकेशन्स हाचे उदेशी आमकां जायतें बरेंपण मेळ्ळेलें आसा. भोव करून ह्या संकश्ट काळांत आमच्यांनी यूट्यूबा वयल्यान फेसबुकांतल्यान आनी आमच्या एकल्याच्या टेलिव्हिजनांतल्यान मिसा भेटीन वांटो घेवं येता, मागणी करूं येता, रेतिरांत वांटो घेवं येता. आमकां देवाचें उतर घराघरांनी पावता. ह्या साधना खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी तांचो बरो उपयोग करून आमकां आज कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून धनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सौभाग्य सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Lisa,
प्रार्थुया. आमची प्रार्थना हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारतना आज आपलो वाडदीस समारंभ तेल्या बसत मागुया. लग्नाचो वर्सीक दीस आज लग्न जातात तांचे बसत मागुया. मरून गेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणांचो उगडास करून ताका देवान आपले शासनीक विसवान घेवंक मागुया. पिडेंत आसलेल्या बसत भोव करून कोरोना व्हायरस ही पिडा हिका लागून जो आपल्या घरांनी एकलींच रावतात, हॉस्पिटलांनी इलाज घेतात, तांचे बसत मागुया. आज आमची कारंजाल्यांची भाव भयणां आपली आस्कारीन रुजाय साहेबांची परब करतात. हे मायेचे आश्रयकाल तांकां आनी आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच कोन्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओतरेक आनी सदां ती शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनांच्या शासनांक. आमेन. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबरांचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्या जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पोड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता तें मोन्नाचें चादर पिंजतलो. सासणांक मोन्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्यांच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्फोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटलीं, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडता आनी संतोशभरीत जाता. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदकाप सोरी पावयताय, थंय म्हजी ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. ओजाप जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. डुमडुमीत माथ्यार तेल घालताय,
बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली देव जाणा तुज्या मोगाची. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, वर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. दुसरें वाचप. बागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, दुर्बोल तसो व्हड गिरेस कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकोलांत वो दुकोलांत जियोंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोरणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणांक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखो. गायन गावुया B10:5-27 दुसरो श्लोक. B10 page 27. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. माते वापर म्हणें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूंया. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केलेल्या एका राजा पुरी सर्गीचें राज. लग्नाक होवडीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडलें आनी म्हळें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरपयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपले भाटांत, दुसरो आपले वावर धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक दवरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपले लश्करां धाडून ते प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नोगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक म्हळें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाट्यांनी टिंट्यांचेर वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.
म्हाका लग्नाक आपोवंक ना, फादर पॅट्रिकाक आपयला. म्हाका आनी हेरा पाद्रींक घरा रावन माग म्हूण सांगलां. असो फादर कॅनथ टॅलिस हाचो सेरमांव बागेवन मिंगेलीचे इगोर्जींत अंजुना व्हायरल जालो. फाटल्या आयताराक फादर आल्बान फेर्नांदीस सांतिनेजचो पाद्विगार आमचे इगोर्जेंत बागेवन मिंगेलीचे पोरबे सोमयार ह्या विचित्र काळांत आनी विचित्र सिट्युएशनांत ताणें दिल्लो देवाचो संदेश व्हायरल जालो, आख्खे संवसाराक पावलो. थोड्यांनी बऱ्या मनान घेतलो, थोड्यांक बरो लागूंक ना. बाबा म्हणिनो आज कितें व्हायरल जाता ही आजची मास मिडियाची साधना, मिन्स ऑफ कम्युनिकेशन. होय शर्मा व्हायरल जायत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. हे कित्याक सांगता तुमकां हांव, कित्याक आयचें देवाचें उतर आनी आयचो आयतार साधनांक भेटयलेलो सोशल मिडिया कम्युनिकेशनाक. आयचें देवाचें उतर आपोवणें, इन्विटेशन. कोणाक इन्विटेशन? पुताच्या लग्नाक, लग्नाच्या जेवणाक. कोण दिता आपोवणें? शुभ वर्तमान बागेवन माथ्यावयचें सांगता राजा हो राजा देव आपल्या पुताच्या जेवणाक आमंत्रण दिता. कोणाक आमंत्रण दिता? आमी जाणो देवान विचून काडलेली पोरजां जुदेव लोक तांकां आमंत्रण दिता. आनी आमंत्रण कसलें? बाबा म्हणून आयच्या काळाचें न्हय, आज कोहली कोहली आमंत्रणां. हो कोरोना व्हायरस जाला तितूंतल्यान जायत्यांनी आपली आमंत्रणां बाबडीं गेलीं. आमचो ब्रावजर मायरन, डिकन मायरन, ताणें कितलींच आमंत्रणां छापलेलीं आपल्याच्या पयल्या मिसाक आनी ऑर्डिनेशनाक, ती सगळीं थंयच उरलीं. आनी जायत्यांची लग्नांय पोस्टपोन जालीं. कोसोली कोहली आमंत्रणां आमकां आज हातांत पडटात आमच्या घरांनी. आनी आमंत्रण आयलें म्हणटच आमी खुशाल जाता. पयलें उगडटा, वाचता. जुदेव लोकां मदीं आमंत्रण आसलें, पूण त्या आमंत्रणाचेर दीस तारीख हो वेळ नासलो. सगळें तयार जातूच पोत्तून आपयलेल्यांक जेवणाक आपोवंक आनीक मनशांक धाडटले. एवरीथींग इज रेडी, काम जेवणाक या. आज आमी इन्विटेशनाचेर सगळें घालता, जागो वेळ सगळें घालता. मिसाचो वेळ इगोर्जेन टायमाक जाय चड करून मिस जाता, पूण आमचें रिसेप्शन हाका सारकोच वेळ नासलो. आनी हे कोरोना व्हायरस जावन म्हाका दिसता कितें तरी बदलूंक जाय. त्या इन्विटेशनाचेर 7:30 म्हूण आसता चड करून, पूण 8:45 जालीं कोणूच ना. आमच्या हॉलांनी 8:45 10 वरां जालीं. अकोल न्हवरो तशें ताची घोची रावता. सायबा सगळ्या लोकांक दाळ तयार आसा, सगळो लोक येयल्यार पुरो. आतां म्युजिकाचो वेळ बंद जाता, तरी आमचो लोक ताची कॅरूच करिना. जुदेव लोकां मदें बाबा म्हणिनो सगळें जेवण तयार जातूच जे भशेन राजा आपयलेल्यांक आपोवंक धाडटा, जेवण तयार जालां. म्हजी चोरपयलेलीं जनवरां आमी मारलीं. कम टू द बँक्वेट, जेवणाक यात. इन्विटेशन एक आसलें, पयस सांगून इन्विटेशन आसा, राजाचो पूत लग्न जाता. आनी दुसरें इन्विटेशन आसलें, आज जेवणाक यात. जेवणाक आपयलेले न्हयकारतात, दे रिफ्यूज, न्ही बांदितात, दे डोंट कम. जुदेव लोक देवाच्या मोगाची पोरजां, देव तांकां आपयता आनी ते न्हयकार दितात, येनात. दे रिफ्यूज द इन्विटेशन. राजा कोणाक आपयता मागीर? जेंटायल्स, सिनर्स, सगळ्यांक हाड म्हणटा. जुदेव लोकां मदें हेर लोक देव धर्म नासलेलो,
एके भाशेन पाड पडिल्लो लोक ताका कोणूच ना, ते पातकी, ते प्राणघातकी, तांकां राजा सांगता तांकां हाडात, म्हजो लग्नाचो असरो भरूंक जाय, जें कितें हांवें जेवण केलां तांणी तरी जेवून दी, तांणी तरी चाखून दी. आनी तांकां हाडटात आनी ती बाबडी बरी जेवण घेवन घरा वतात. भाव भयणीनो, एकूच उतराचेर आज आमी नियाळ करुया आनी तें म्हळ्यार इन्विटेशन ऑफ गॉड. देव आमकां आपयता आनी इन्विटेशन इज एन इन्विटेशन टू द फीस्ट as joyous as a wedding feast. And God's invitation is an invitation to joy. देव आमकां खुशालकायेन आपल्याच्या पुताच्या जेवणाक आपयता, खुशालकायेन. It is an invitation to joy. To think of Christianity as a gloomy giving up of everything which brings laughter and sunshine and fellowship, happy fellowship to life, is a mistake in its entire nature. Christian life म्हळ्यार खुशाल बाबा भयणीनो. आनी खुशालकाय आमच्या मुखामळार पुरान पोर जोडूंक जाय. आज इगोर्जो बंद आसात चडश्यो. आयताराचे आमकां इगोर्जेन मीस जातालें तेन्ना जायते फावटी सकाळचें उठूंक आमकां कोडू लागतालें. मिसाक वचूंक जाय, तोंड आंबट जातालें घोडी. आज आमी आशेता मिसाक येवंक, आज आमी रावता केन्ना इगोर्जो उक्त्यो जातल्यो. आज आमी रावता कोरोना व्हायरस सोंपतलो, पूण तो सोंपना. मार्सांतान आमी हें भोगता. बाबा भयणीनो, देव आमकां दिसाच्या दिसाक आनी आयताराच्या आयताराक आपलें इन्विटेशन दितालो. एन इन्विटेशन ऑफ जॉय. खुशालकायेन ह्या मिसा बेटयेन वांटो घेवंक, उमेदीन, भोक्तीपणान आनी खुशाल जावन इगोर्जेंतली भायर वचून ही खुशालकाय समरूंक. बाबा भयणीनो, काल रोमा शारांत एका तरणाट्याक, सुपुल्या भुरग्याक कार्लो आकुतीस साका बियाटिफायड केला, भोक्तीवन म्हूण पवित्र सभेन पास जाल्ला. ताका कोण म्हणटात? ताका म्हणटात सायबर अपॉसल. ताका म्हणटात सेंट विथ जिन्स. ताका म्हणटात सेंट ऑफ द युकरिस्ट. तरणाटो भुरगो, पूण कितलो मोग आसलो ताका मिसाचो. सांगता ताजी आवय बापूय पुरान युरोपाक जाता ते भाशेन मिसाक बी वचनासलीं, देवाक बी मानिनासलीं दिसली. पूण ह्या भुरग्याच्या देण्यांतल्यान आनी ह्या भुरग्याच्या आसनांतल्यान तांकां पुरान मिसाचो मोग लागलो. हो भुरगो तरनो, ताका ल्युकेमिया जाली, रोगतांत कांकर, कॅन्सर जालो. थोडींच वर्सां ताच्या जिविताची, पूण कितली खुशालकाय ताचे सवे. तो मरूंक भियेलो ना. ही पिडा पुरान भिरांकूळ कशी खुशालकायेन मानून घेतली. आज पवित्र सभा ताका भोक्तीवन म्हूण पास जाता. आमच्या घरांनी आसलेल्या तरणाट्यांक एक नमुनो. इफ कार्लो आकुतीस कॅन रीच द हायट ऑफ सॅंक्टिटी, वाय नॉट आय? म्हज्यान कित्याक जायना? हें आमंत्रण देवाचें आमकां, आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक. कार्लो आकुती पाद्री जालो ना. कार्लो आकुती तरणाटी कसो जियेलो. आपल्या लागीं आशिल्लीं साधनां, जावं ते मागीर मोबायल, जावं ते मागीर इंटरनेटा वयल्यान आपल्याचो लॅपटॉप, ते वापरून देवाची बरी खबर परगटूंक साधनांतल्यान ताणें उपाय केलो. व्हडलो भाग्यून जालो. तो मुद्दूच ऑटोमॅटिकली मिलाग्री जावंक लागलो. मिलाग्री जावंक लागल्यो. लोक ताच्या फोंडाशी वचूंक लागलो. दे फावंड समथींग अमेझींग इन दीस यंग मॅन. मिलाग्री जावंक लागलो. देखून ताका काल बियाटिफायड केलो, भोक्तीवन म्हूण पास जालो. आनी घोडी थोड्या वर्सांनी सांत म्हूण आल्ताराचो मान दितलो. बाबा भयणीनो, देव आमकां आपयता. ताचें आमंत्रण स्विकारप म्हणजे
खुशाल जावप. It is to joy that the Christians are invited, and the joy will be missed if he refuses the invitation. ही खुशालकाय आमकां चुकतेली, जी चुकली जाणी न्हयकार दिलो ताका कारण आसली जातली. एकल्यान म्हणलें म्हाका भाटांत वचूंक जाय, एकल्यान म्हणलें म्हाका म्हजी बैलांची जोडी घेतल्या तांकां पळोवंक जाय, जाय ती निबां दिली. And what happened? They were deaf to the invitation of God. तांणी कान बेरे केले देवाच्या आपोवण्यांक, आनी देवाच्या आपोवण्यांक कान बेरे करून it was an invitation to grace that they refused. देव आमकां आपोंतरण दिता तेन्ना आपली कृपा दिता, आनी प्रत्येक मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना बाबा म्हणिनो आमी देवाचे कृपेन वाडत वेता. देवाची कृपा, इट इज एन इन्विटेशन टू ग्रेस. आनी दर एक पावट आमी मिसांत वांटो घेतले आनी घेता तेन्ना देवाची कृपा आमचेर वत्ता. आज ही विचित्र परिस्थितीन बाबा भयणीनो आमच्या घरांनी पुरान आमी आसतना वेळ काडुया. ते मागीर इंग्लीश भाशेन जावं, ते मागीर कोंकणी भाशेन जावं, ते मागीर खंयचेय जाग्यासान ती रिले जावं, आमकां ती यूट्यूबाचेर मेळूं, लायव्ह मेळूं, आमकां ते फेसबुकाचेर मेळूं, आमी तातूंत वांटो घेवंक प्रयत्न करुया. हे विचित्र परिस्थितीन मिसाचे भेटीचो मोग, देवाच्या पुताच्या जेवणाचो मोग प्रत्येक फामिलीच्या वांगडा मदें वाडूं दी. सदांच उगडास धरून देव आमकां आपल्या पुताच्या जेवणाक आमंत्रण दीत आसा. आनी आमंत्रण न्हयकारप, आमंत्रण आमी आमचे कान बेरे करप म्हळ्यार देवाची कृपेक न्हयकारप. पातकी नायकिनी सगल्यांनी सोडिल्ली देवाच्या राज्यांत पयली जातली जेजू म्हणटा, आनी पयली आहात ती निमाणी जातली. ह्या मिसाचे बेटीचो मोग, आपल्या पुताच्या जेवणाचो मोग आमच्या एक एकल्याचे काळजांनी घाल. आनी आमचे पवित्र सभेचे इगोर जर थोडे उक्त जाल्यात आमी उर्बेन उमेदीन खुशालकाय ह्या जेवणान वांटो घेवं, आनी आमची खुशालकाय आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान ती वाडोवंक आज तोच जेजू ह्या आल्ताराचेर येतलो. तोच जेजू आमच्याय काळजांनी आपली खुशालकाय ओततलो. ही खुशालकाय आपणावंक ताचे लागीं आमकां कृपा मागुया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करूया. सोत मानता देवाक, स्वर्गपिदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरितांक जल्मलो, पोंस पिलाता काल गणे कोस नसले, ताका खुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, स्वर्गपिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकसार, पातकांचें भक्षणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. भयणी भावांनो, देव आमकां आमंत्रण दिता आपल्या पुताच्या जेवणाक. जायते फावटी आमी ताच्या आमंत्रण न्हयकारलां. जायते फावटी आडसाय आमच्या जिवितांत आयल्या. जायत्यांचें मन थोडे फावटी मिसाची भेटी सभें ओडूना. आज तांकां आनी आमकां किरीत कृपा दी. ही थोडी मागणी बापाक उबारतना मागुया. तशेंच आमी मास मिडिया
हाची यंत्रां बरे भशेन वापरून देवाची राज्याची बरी खबर परगटोवंक आमकांय फावो कर म्हूण ही प्रार्थना बापाक आतां उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावन आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मोनान आनी काल्तिकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोक संपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमी लोक संपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमच्या मा 2 प्रांतीक लोक संपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेंत तशें हेरा भावा भयणांक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. सर्गीचे बापा, जायतें कितें आमचे लागीं मागचें आसा. आमकां एक एकल्याक ह्या पवित्र मिसाचे भेटीचो मोग लाभय. तुजें आमंत्रण सदांच स्विकारूंक दिसा दिसपटी आतां आमच्या घरांनी रावन भक्तीपणान हे मिसा भेटींत वांटो घेवंक देवाचें उतर आयकूंक नियाळूंक आनी जियोवंक आमकां समेस्तांक फावो कर म्हूण तुज्या लागीं कालतीपणी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. भेटयता ही आमची दाना C11 पान 32, C11 पेज 32. भयणी भावांनो, ही आमची बेजसोड पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणेचे देवा सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. इतले कोवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सुरवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातक मात सोडून ह्या सगल्यांत आमचे गतीन जियोवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर गुचुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येता. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेहरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडे. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुक्कामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे भाग्योंत धरून दिता आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. भयणी भावंदो दर एकमीस म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांचें जेवण. देव आपल्या पुताच्या लग्नाच्या जेवणाक आमकां आपयता आनी आमकां हें आमंत्रण दिवन आमचें काळीज मन खुशाल करता. देवाचें आमंत्रण खुशालकायेचें आमंत्रण, देवाचें आमंत्रण संतोशान भरिल्लें आमंत्रण. ह्या आमंत्रणाक सदांच आमी होयकार दिवं आनी आमंत्रणांत आमकां मेळटली कृपा आपणावन आमचें जिवीत ताका आनी समाजांत जियेतल्यांक मानता तसलें जावं. जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन हस्ते तोंडान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हज्या जेवणाक याद भाव भयण कशी बसात. आमकां आमंत्रण दितलो जेजू आपल्या जेवणान आमकां पोसता. आमच्या काळजांनी आपली कृपा घालता. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. राजाचें जेवण D30 पान 60 D37 पेज 67.
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोरपदवेदार आनी काकलुतसरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनोंतींक तुजो उत्तर दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसा. तुजे उतराची पदवी पाठोय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एकोखोत घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोमयाची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बावार ठेवता ते धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवे तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेवन देवा आमचे बाप्पा, जेजूच्या अमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. हे पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपून ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. भयणी भावांनो, येताचो आयतार मिसावांचो आयतार, वर्ल्ड मिशन संडे. आनी जरूय आमी आमच्या घरांनी आसा, मिसावां पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. देवाची बरी खबर आमच्या भारतांत तशेंच संवसाराच्या शिमांनी उर्बेन फुडें वेताली. ह्या कोरोना व्हायरस पिडेक लागून घुडये जायते त्रास, जायते संकश्टांनी आमी सांपडल्या. पूण हो बरो वावर जेजूचे बरे खोबरेचो फुडें वचूंक जाय. आनी हाका लागून हांव सुचयतलो आसलो, मागतलो आसलो, आमची मागणी, आमचे त्याग, आमचे सॅक्रिफीस मिसावां खातीर आमी भेटोवया. तशेंच आमचे आदार, दुडवांचो आदार, फूल ना पाकळी दिवन आमी मिसावां पासत आमचो हुस्को दाखयतलो. हें चालूच आसूं दी. येता त्या आयताराक हे मिसावांच्या आयताराचे मीस जातले. आनी आमच्या घरांनी घोडये एनवेलपां, कॅलेंडर पावूंक नात. घोडये ते आमचे लागीं पावता तेन्ना आमी तुमकां पावते करीत. तितले म्हणसर आमचे सॅक्रिफीस, आमची मागणी चालू दवरुया. आनी आमचें धर्मदान, आमचे त्याग, आमचे सॅक्रिफीस, आमचो आदार मिसावां खातीर दिवया. नेक्स्ट संडे इज वर्ल्ड मिशन संडे म्हूण उगडास करुया. आनी ह्या सातोड्यांत आमी कितें तरी आमकांच उणें करून जेजूची बरी खबर परगटूंक, दुसऱ्यांक पावूंक आमचे त्याग बापाक भेटोवया. फाटल्या आयताराक आमी आमच्या गांवांत आमची फिरगोजेची परब भाग्यंत आर्केंजल मायकलाची परब केली. तुमकां सगल्यांक आपलो तेंको दितेल्यांक, आपलें आजीरपण दाखयतेल्यांक, आपलो हुस्को दाखयतेल्यांक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. भाग्यंत मिंगेलीन आमकां सगळे तरेचे अनुभव करून हे कोरोना व्हायरसाचे वायटांतली राखची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दर एक दिसाक
देवाचें आमंत्रण स्विकारून ताका उयकार दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. देवाक दिनवास. F. सो पान 208. F. 6 पेज 88.